आर्गां तुका जेसू, मोहिमा तुका जेसू, वखाणी तुका जेसू. हालेलुया, हालेलुया. जुआंवाच्या पयले चिटीन मागीर जुआंवाची पयली चीट 3रो आवेसवोर 8वी आनी 9वी वोळ आमकां कितें सांगता तें पळोवया. 1 John chapter 3 verses 8 and 9. जीं कोण पातोक करतात तीं देंवचाराचीं, कारण देंवचार ओरोंबाक थावन पातकी. देंवचाराच्या कुटुंबाचो भोस्म करचे खातीरूच देवाचो पूत आयलो. जीं कोण देवा थावन जल्मल्यांत तीं पातोक करिनात, कित्याक देवाची जीण तांचे सोवें आसा. देवा थावन जल्मल्यांत देखून तांच्यान पातोक करूं नजो. तर देवाचें उतर आमकां सांगता, जेन्ना आमचो नवो जल्म जाला, आमचो जल्म देवाच्या उतरान आनी देवाच्या आत्म्या वरवीं जाला. पूण जीं कोण पातोक आदारतात जीं कोण पातोक आदारतात तीं देंवचाराचीं, कित्याक देंवचार सोयंबाकूच थान सुरवातेक थानूच तो पातकी. हांगासर स्पश्ट करून सांगलेलें आसा, सारकें उतरां ती पळय आमी वाचता तातूंत सारकें स्पश्ट आमकां हो संदेश मेवता. जीं कोण पातोक आदारतात, पातकानूच आपलें जिवीत जियेतात, तीं देंवचाराचीं. आनी मागीर जुआंव आमकां सांगता, जेसू कित्याक आयलो पळय तो आयलो आमकां ह्या पातकांतलीं सुटोवंक, देंवचाराच्या कुटुंबाचो भोस्म करचे खातीरूच देवाचो पूत आयलो. तर पयलें मुळावें कारण म्हणल्यार हांगासर संवसारांत पातोक आसले आनी तें पातोक ना करपाक, त्या पातकाचो भोस्म करपाकूच जेजू आयलो. 9वे वळीन आमकां अशें मेवता, जीं कोण देवा थावन जल्मल्यांत तीं पातोक करिनात, कित्याक देवाची जीण तांचे सोवें आसा. म्हणल्यार देवाचें जिवीत, जीण म्हणल्यार देवाचें जिवीत तांचे सोवें आसा. देवा थावन जल्मल्यांत देखून तांच्यान पातोक करूं नजो. तर आमकां तो सांगता, नवो जल्म जातोच कितें जाता पळय तें, म्हणजे आमचें जिवीत नवें जाता आनी आमच्यान आनी पातोक करूंक जायना. जीं कोण देवाचे थंय जल्म घेतल्यान तांचें पातोक करूंक जायना, कित्याक देवाचें बी आतां तांचे भितर आसा आनी देवाचें बी जावन आसा पवित्र. म्हणटच पवित्र जीं आसात तीं तांच्यान अपवित्र वस्तू करूंक जायना. बापा तुका आर्गां दिता हे शिकोवणे खातीर की तूं आमकां सांगताय, जीं कोण आमचो नवो जल्म जाल्या, तुवें आमकां तुजेंच जिवीत दिलाय, तुजेंच सोयम दिलाय आनी आमच्यान पातोक करूंक जायना म्हणून. तर म्हज्या इश्टा, आमचो जो नवो जल्म जाला, आमचे भितर जें देवाचें बी आसा, हें बी आमी जाणव, आमी शिकल्या आदल्या शिकोवणेन की हें बी देवाचें बी म्हणटात तें पिड्ड्यार जायना तसलें, कुसून वचना तसलें, मरोना तसलें. ह्या बियान पदवी आसा, बळ आसा आमकां प्रमाणीकपणान चलूंक, आमकां पवित्रपणान चलून व्हरपाक ह्या बियेन पदवी आसा. पूण देवाचें उतर अशें म्हणटा, जो कोण पातोक आदारता तो देंवचाराचो. जेन्ना आमी नवो जल्म घेतला अशें म्हणटा की आमी पातोक करिना, आमच्यान करूं नजो. घडयेक आमी परत पातोक करिना, वो घडयेक जाणो जावन मुद्दम आमी पातोक करिना. पूण जायते पावटी आमचे कडेन पातोक आदारता, आमचे लागीं आमी पातकांत पडटा आनी आमी हेंय जाणो की आमचो नवो जल्म जाला म्हणून. आतां बागयोन पावल कितें बागयोन जुआंव कितें सांगूंक सोदता काय आमकां, तो म्हणटा, जेन्ना आमचो नवो जल्म जाला तेन्ना हें नवें जिवीत, नवें सोयम आमकां मेवलां. कशें मेवलां? देवाच्या उतराच्या बिये वरवीं आमकां मेवलां. आमी हें जाणव, जेन्ना आमकां जे बी आसता, बियेचें जें सोयम आसा त्याच प्रमाणे तें जिवीतूय जाता.
आतां जें बी देवा कडल्यान आयलां तें बी देवीक, तें बी सासणांक तोखता तसलें, पिड्ड्यार जायना तसलें, मोरोना तसलें. तर ताच्या वरवीं जें जिवीत येतलें, जें सोयंब येतलें, तेंय तशेंच आसतलें. तेंय देवीक आसतलें, सासणांक तोखता तसलें, कुसोना, पिड्ड्यार जायना, मोरोन वचना पळय तसलें. आतां ह्या बिये वरवीं, ह्या नव्या जल्मा वरवीं आमचे भितर सगळें नवेपण भितर सरलां. नवें जिवीत, नवें सोयंब. आनी हें जिवीत म्हणल्यार खूद देवाचेंच जिवीत आमकां मेवलां. आतां आमी म्हाका जाय तुमी अशें हाचेरूच इल्लेशें तुमचें मन खोल खोलायेन चिंतलेलें. आमकां तर देवाचें सासणीक जिवीत आसा, देवीक जिवीत आसा, जें केन्नाच कुसोना, केन्नाच काबार जायना तसलें तर आसा, जाल्यार आमच्यान पातोक करूंक जायना. परत सांगता, आमचे लागीं तर हें देवाच्या सोयंबाचें जिवीत आसा, जें देवीक आसा, सासणांक तोखता तसलें, मोरोना कुसोना तसलें, जाल्यार आमच्यान पातोक आदारूंक जायना. हालेलुया, हालेलुया. कित्याक तें बी जें आयलां आमकां तें जावन आसा पवित्र बी. आनी जेन्ना पवित्र बी आसा आमच्या भितर, कुसोना तसलें बी आसा, सोसणांक तोखता तसलें, जाल्यार आमचे भितर कसलीच अपवित्रताय आसूंक जायना. तर आमी आतां आमच्या मनान हाडुया, आमचे लागीं तर देवाचें देवीक जिवीत आसा, देवीक बी आसा, जाल्यार हांगासर आमकां एक आश्वासन कशें मेळटा, एक गॅरंटी कशें मेळटा. जरी तर म्हजे लागीं देवाचें बी आसा, देवाच्या उतराचें बी आसा, जाल्यार जेरूल म्हजेंय जिवीत नवें जातलें, म्हज्याय जिवितान पातोक केन्नाच आसचें ना, आनी म्हजें जिवीत पवित्रपणाचे वाटेन हांव जियोंक शकता. तर कित्याची गरज? त्या देवाच्या बियेची गरज. कित्याक त्या देवाचें बी जावन आसा अविनाशी, केन्नाच मरोना पळय तसलें. तें पवित्र बी, तर बिये सारकें जिवीतूय तसलेंच जाता. आनी जेजू मुखेल कारण जेजू ह्या संवसारांत आयला तो ह्याच खातीर हें जें देंवचाराचें कर्तूब आमचे भितर आसा, देंवचाराचें पातकी जिवीत जें आसा, ताचो भस्म करचे खातीरूच तो देवाचो पूत जेजू आयलो. जर जाणचो कोणाचो जल्म देवा थंय जाल्लो आसा, तो आनीक पातक करिना, कित्याक ताचें बी आयलां तें देवा कडल्यान. आनी हें बी जावन आसा एकदम बलिश्ट. उगडास धरात, देवाच्या उतराचें बी एकदम बलिश्ट, तें सुडसुडीत, ताका खूब पोदवेन भरलेलें आसा. आनी हें आमच्या मनान दवरपाची गरज की हें एकदम हें सोत जावन आसा, एकदम बलिश्ट. जरी तर आमी सोत मानता, म्हज्या भितर देवाचें बी आसा, देवाचें उतराचें बी दीस रात हांव भितर घालतां, जाल्यार जेरूल म्हजें जिवीतूय नवें जातलें, बरें जातलें, देवाक मानता तसलें जातलें. पूण आमचें देवाचें बी आमी घालता आमच्या आत्म्यांत, पूण आमचें सोयंब आमी आवयच्या कुसव्यांतान जल्म घेतला देखून, आमी सगळीं आवयच्या कुसव्यांतान जल्माक आयल्या, हें आमचें पयलो जल्म. आतां आमी नवो जल्म घेतला देवाच्या उतरांतल्यान आनी आत्म्यांतल्यान देखून आमचें मन आजून नवें जावंक ना. आमचे 5 विसव आसात आमचे कुडीचे, तेय तशेंच ते आदल्या जल्मांतूच जियेतात. तर देव आयज आमचे लागीं उलयता आनी आमकां सांगूंक सोदता, ह्या नव्या जल्मा वरवीं आमची पूर्ण नवसरणी जावपाची गरज, आमचें आख्खें सोयम नवेंच जावपाची गरज. आनी कशें जाता तें हांगासर आमकां सांगता. जेन्ना एक मनीस देवाचें उतर दीस रात वाचता, ताचेर नियाळटा, तें सोत मानता,
तातूंत कितली पदवी आसा, ते कसलें बी ते अमोर बी केन्ना सोपना तसलें ते अविनाशी बी तसलें बी हांव म्हज्या भितर घालता. आतां म्हज्या भितर जें जिवीत येतलें तें जावन आसा प्रमाणीक जिवीत. सगल्या वेळार म्हजें जिवीत देवाक मानता तसलें, फटींचें न्हय, कसलेंच वायट करपाचें न्हय, पूण बरें प्रमाणीक जिवीत आनी सदांच हें जिवीत जैतिवंत जिवीत. देंवचाराक सैतानाक आतां आमचे वयर कसलीच पदवी ना. हालेलुया, आर्गां तुका जेजू. जो कोण नवो जल्म घेवन आसा, नवो जल्म म्हणजे नवें बी ताच्या काळजान पडलेलें आसा. आतां ताच्या भितर इतली पदवी आसा ह्या देवाच्या जिविताची की तो ह्या पातकाचेर तो जैत व्हरता. पातकाक ताचे वयर आनीक कसलीच पदवी ना. जेन्ना आमचो नवो जल्म जाता तेन्ना आमी हें नवें जिवीत, देवाचें नवें सैम आमच्या भितर घेतलेलें आसा. तर जें कितें वायट आमचे भितर आसलें, जायत्यो वस्तू जे वायट आसले, जे खोटेपण आसलें, म्हेळेपण आसलें, हें सगलें आतां देवाच्या उतरा वरवीं नपयत जाता आनी काबार जाता. पवित्र पुस्तक आमकां तेच सांगता परत परत की देवाचो पूत आयलो देंवचाराच्या सगल्या कर्तुबाचो भोस करचे खातीरूच तो आयलो. आनी जो मनीस आपल्या आत्म्यांत हें देवाचें उतर भितर घालता, दीस रात तें उतर घेत आसता भितर. जे भाशेन आमी जाणो, आमी आमचे कुडीक सकाळ उठ्ठा तेन्ना थान पयलो नास्तो खाता, मागीर घोडेक 11 वरांचेर भूक लागली काय आनी कितें खाता, दनपारां जेवता, सांजचे परत च्या पियेता, रातीक परत जेवता. आमचे कुडीक आमी इल्लें 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 जेवण दीत आसता. तशेंच आत्म्याचें जेवण म्हणल्यार देवाचें उतर. जो मनीस देवाचें उतर आपल्या आत्म्यांत घालीत आसता तो आतां शक्तिवंत जाता, तो आतां घोट जाता आनी तो देवाच्या वावराक आपलो सहकार दिता. जेजू जो आयला देंवचाराच्या कर्तुबांचो भोस करपाक, आतां हो भाव हो भयण जो दीस रात देवाच्या उतराचेर नियाळ करता, तो देवाच्या वावराक सहकार दिता आनी आपल्या जिवितांत सगळे देंवचाराचे कर्तुबांक नाश करपाक देवाक आदार दिता. तर बरी खबर ती ही, जेन्ना देवाचें उतर आमचे भितर येता, आमकां देवाची सैम मेवता, आमकां देवाची माखणी मेवता, आमकां देवाची पदवी मेवता, आमचेशी देवाचें आसणें आसता. हें सगलें आमच्या आत्म्यांत आसता. घोडेक आमच्या मनान जें वायट आसा तें आतां इल्लें इल्लें काबार जाता, कित्याक देव आतां आमचे भितर आसा, ताचे शक्तीन आमी भरलेले आसा. आमचो नवो जल्म जावच्या आदीं जें वायट खोटेपण आमच्या मनान आसलें तें आतां इल्लें इल्लें काबार जाता. तो जितली आमी देवाच्या उतरांत आमचो आत्मो घट करता, आतां आमकां देवाचो आत्मो म्हणजे पवित्र आत्मो आनी देवाचें उतर जें आमच्या आत्म्यांत आसा, दोनूय मेळून देंवचाराच्या कर्तुबाचो, देंवचाराच्या चिंतनाचो, सगले अपवित्रतायेचो भस्म करता. सगलीं ही वायट चिंतनां आतां देवाच्या उतराक खालती जातात. देवाचें उतर कितें सांगता पळय ते प्रमाणें आतां आमचें जिवीत जिवंक आमी लागता. ती वायट चिंतनां आमचेर आतां आनीक तांकां आमचे वयर आनीक पदवी ना. कित्याक जेजू आतां आमचे भितर आसा, कित्याक देवाचें उतर म्हणल्यार देवाचो पुतूच. म्हणटच जेजू आमचे भितर आसा आनी जेजू सगल्या देंवचाराच्या कर्तुबाचो भस्म करता. हाचे वरवीं देंवचाराचें सगलें वायट जें आमच्या जिवितांत आसलें तें ना जाता. तर आमी जितली देवाचें उतर आमच्या आत्म्यांत घालता, नवो जल्म जाता आमचो, आदले सैमा प्रमाणें आमी जियेना आनी आतां पातकाक ना म्हणपाक आमचे भितर शक्ती तयार जाता. कित्याक आमी जाणो, पातकूय एका बियेंतल्यान सुरू जाता आनी देवाचें उतरूय बियेंतल्यान, देवाचें जिवीतूय बियेंतल्यान सुरू जाता. जे भाशेन देवाचें उतर देवाचें जिवीत दिता, तशेंच संवसाराचीं उतरां देंवचाराचें जिवीत दिता. कित्याक देंवचार जावन आसा ह्या संवसाराचो धोनी, देंवचार जावन आसा ह्या संवसाराचो धोनी. म्हणून जितले आमी संवसारी शिकोवन, संवसारी वस्तूंनीच आमी आमचें मन घट धरून रावता, तितले देंवचाराक आमी आमच्या जिविता वयर अधिकार दिता. पूण जितली आमी देवाच्या उतराचेर आमचें मन थारायता,
देवाचें उतर दीस रात आमच्या भितर मनांत काळजांत घेता तितले आमकां आतां शक्ती येता सगल्या व्यसनाचेर अधिकार मेळटा व्यसनां काबार जाता सगळे तरेचे बेबदिकाय व ड्रग्स घेवप व सिगरेट वडप व कसले पोजोळपणाचे जे व्यसनां आसात तितलीं काबार जातात आमच्या जिविताच्या दर एका भागान जंय पातकान घास मारून रावलेलो आसा पातकाचे गुलाम आमी जाल्ले आसा ह्या देवाच्या उतरा वरवीं आमी सगल्या गुलामपणांतली सुट्टा आमच्या वायट संवया खातीर गोडेक बेबदिकाये खातीर सोरो सिगरेट ओडटा व आनी कसल्यो आमच्यो वायट संवयो आसात पळय तांच्या खातीर जे गोडेक आमचे कुडीक कितें वायट जाल्लें आसा तेंवूय आतां देव निठायेर घालता आनी आपलें खरें नवें सुभाम जिवीत तो आमकां दिता बापा जेजूच्या नांवान आमी तुका आर्गां दिता तुका दिनवासता तुवें आमकां ही भासावणी दिल्याय म्हणून जेन्ना जेजू आमच्या भितर आसा जेजूचें नवें सैम आमकां मेवता आनी जांकां आतां देवाचें उतर मेळ्ळां ह्याच वेळार जेजूच्या नांवान सगलें पातक सगलें व्यसनां सगले तरेची भिरांत सगले तरेचे चिंतनाचो भार जसो तूं देवाचें उतर नियाळटाय दीस रात तुज्या मनान काळजान भरताय तशेंच तुका सुटका मेळटा देवाचें माखणी तुजेर देंवता आनी न्हय तुजे वस्तोंगी पूण देवाच्या बियेच्या पदवेन तुका सगल्या देंवचाराच्या पासांतलो सुटका मेळटा सगल्या देंवचारान तुका गुलाम केलो ते गुलामपणांतलो तूं मेकळो जाता सगलें जें वायट आसलें तें मुळांतल्यान उमटून भायर पडटा आनी म्हज्या भावा म्हज्या भयणी तुका पूर्णतायेन सुटका फावो जाता न्हयच फकत तुज्या जिवितांत फकत तुकाच न्हय पूण दुसऱ्यांकूय हें मेकळेपण ही सुटका दुसऱ्यांकूय दिवपाक तुज्या उतरांतल्यान जेन्ना तूं तुजें जिवीत दुसऱ्यांक सांगता अशें अशें आपल्या जिवितांत घडलें तेन्ना जांकां तूं सांगताय तांच्याय जिवितांत तांकांय सुटका फावो जाता कित्याक तूं जेन्ना देवाचें उतर सांगताय देवाचें उतर म्हणल्यार देवाचो पूत तो जेजू तांच्याय जिवितांत भितर सरता तांकांय सुटका फावो जाता सगल्या गुलामपणांतली ती मेकळी जातात म्हज्या इश्टा मानून घे स्विकार कर हें व्हडतें सोत की जेन्ना पवित्र देवाचें बी तुज्या भितर आसा जेन्ना हें नवो जल्म तुज्या भितर जाल्लो आसा तुज्या भितर ही शक्ती तयार जाल्ली आसा सगले देंवचाराच्या कुटुंबाचो नाश करपाक सगळीं अपवित्र चिंतनां जीं आसात आमच्या मनान जी दीस रात आमकां सतायतात तीं काबार जातात देवाच्या उतरा वरवीं दीस रात तुजें मन आनी तुजें काळीज देवाच्या उतराच्या बियेन भरीत राव आनी जशें एक बी घालता आमी तें बी शिंपचें पडटा हें बी शिंपप म्हणल्यार तुवें तुज्या तोंडांतल्यान हें देवाचें उतर उलोवंक जाय पयले सुवातेर देवाचें बी आमच्या काळजांत घालता बी भितर घालता आतां हें बी शिंपप म्हणल्यार तें तर वाडटेलें एक झाड जातलें जाल्यार तुवें तुज्या तोंडांतल्यान तें देवाचें उतर उलोवपाची गरज तुजी परिस्थिती कशी आसा कितली बरी जाल्या तें पळोवं नाका तूं तुजें काम करीत राव तूं उलयता आसतना तुज्या मनान तूं देवाचें उतर घालता आसतना जेरूल तुजी परिस्थिती बदलतली कित्याक तें म्हणटात जें बी तूं भितर घालताय तें जावन आसा अविनाशी तें पवित्र बी तें केन्नाच काबार जायना तसलें तर जेरूल ताचें जिवीतूय आतां तें बरेंच जातलें आतां घडयेक तुका दिसता तुजें जिवीत आजून निठायेर पडोंक ना सगळेंच वायट आसा पूण तुजो वावर तूं सुरू कर देवाच्या उतराचेर नियाळ कर हें उतर तोंडांतल्यान उलय आनी तुका गमो नासतना तुवें केन्नाच चिंतूंक ना आनी केन्नाच सोंपडेवंक ना तसलें सुभाम जिवीत तुका मेळटलें म्हणून देवाक आतांच आर्गां दी सगलें तुजें वायट जिवीत जेजूच्या नांवान काबार जालें देवान ताचो नाश केलो आनी तुका पूर्ण सुटका दिली म्हणून हांव जेजूक आर्गां दितां जेजूचें सुभाम जिवीत जिये आनी जेजूच्या मोगान दीस रात तुजें जिवीत फुडें व्हर आमेन आमेन आमेन